देवाची वेदी सोरी aveva, uscia verso dos mata di gloria, devaci visvasul aveva, devaci visvasul aveva, usar mocida, visvaci bolgoro. Devaci vedi soria veta, usciavai sultos mata di gloria, devaci visvasul aveta, devaci visvasul aveta. माई मोगाचो येवकार आनी देव बरो दीस तुमकां दिवं. भाव भयणीनो, आज पास्कांच्या आताळ्यांतलो निमणो दीस, पास्कांच्या आताळ्यांतलो सोनवार. खुशाल जावया ह्या मिसा भेटीन वांटो घेतना. आमकां सगल्यांक देव आपयता आपले पुता जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचें गोवाय जावं. संवसाराच्या शिमापुऱ्यान वचून ही बऱ्यांतली बरी खबर, जेजूच्या जिवंतपणाची खबर आमी पोरगुटूंक आमकां पाठयता. खुशालकायेन ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना ओलिविया डायस हे आमचे भयणी पासून मागुया. ते अंतरल्यार आज 2 वर्सां भरतात. हे दुसऱ्या वर्साचो उगडास करतना ओलिवियाक जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाची बागेली खोर म्हूण मागतना अलिता बोर्जीस हिचो आज वाडदीस आनी एल्टन सिल्वेरा हाचो वाडदीस. तांचे पासत आनी दुसरी आपलो वाडदीस समारंभतेल्या पासत मागुया. आनी सगल्यांचेर आमचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. पिडेंत आसलेल्या पासत, हॉस्पिटलांत आसलेल्या पासत तांचोय उगडास करुया आनी देवाची पेखवणी ही आमच्या भाव भयणांक मागुया. फाल्यां व्हडा दोबाज्यान आख्खी पवित्र सभा संवसाराक शिंपडलेली जेजूचे काकुतीची दी डिवायन मर्सी हाची परब करता. मागुया ताच्या हातांतल्यान भायर सरलेली काकुतीची किरणां आमकां सगल्यांक मेळूं आनी जेजू भाशेन आमी काकुतीची मनशां जावंक. ही चिंतनां मनांत धरून आमी आतां आमी सांत वांटो घेवन तयार जावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जो आसा, जो आसलो आनी सदांकाळ आसतलो ते देवा बापाची कृपा आनी ताच्या पुता पुनर्जिवंत जेजूची शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो, दर एक मिसांत आमी जेजूच्या उंड्या रोगतान, मासा रोगतान उंड्याची आनी रोगताची ताची मिसळणी तातूंत वांटो घेता. मागुया हे जेजूच्या जेवणाचे बोळान ताचे उर्बेभरीत गोंय आमी जावंक पावूंक. हांव पातकी सोरपोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्य घेवन सदांच वार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोदवेदार देव आमची काकूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत महिमा देवाक उंच स्वर्गी
आणि शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया, सर्वोद्वेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुताक, सुम्या देवा देवाची शिळे, तू संसाराचे पाप कट्टाय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोस तू पवित्र, एकलोस तू ईश्वर, एकलोस तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. जेजूच्या जिवंतपणाची बागेली जावंक ही आमची भयण मारिया रुजारिया फेर्नांदीस आज तिची गोची म्हयन्यान सोगडास करतात. सर्गीच्या बापान आपली दयाळ काकुतीन मारिया रुजारियाक सासणाची शांतीन वांटो दिवंक मागतना ग्रेटा फेर्नांदीस ही आमचे भयणी पासत मागुया. तिवूय आपलो आज वाडदीस समोर उमता. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, तुजी कृपा मनशांचेर सुबामपणान ओतून तुज्या बावरच्यांचो जोमो तूं वाडयताय. पवित्र स्नानांत नवो जल्म दिवन तुजी भुरगीं जावंक तुवें आमकां वेंचून काडलें. तर आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी अमोर जिवितांत सासणांक आमकां आनी मारिया रुजारिया ह्या आमचे भयणींक सासणाच्या जिविताक सुकेस कर. आमचे सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजूट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचे उतर आयकुया. दोरदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रूचें आनी जुवामांचें काळजीदार पडून सोबेचे वांगडी अजापले, कित्याक ते तांकां अनोत्सर आनी नेणार म्हूण दोत्ताले. पूण ते जेजूचे बागेली म्हूण जाणो आसले. पूण बरो केल्या आनी ताचे मोदें उबो आसलेल्या मनशाक पळोवन तांच्यान कांयच आड सांगूंक जायनासलें. तांणी तांकां मान दो सोबेंतले भायर काड रावूंक हुकूम घातलो आनी मागीर ते आपणा मोदें अशी भासाभास करूंक लागले. हे मनशाक आमी कितें करुया? ताचे वरवीं एक मोटें विजमीत घडलां. तें जेरुसाल्याक रावतल्या सगल्यांक कोलीत जालां आनी आमच्यान तें ना म्हणूंक नजो. पूण ही खबर लोकां मोदें आनीक शिंपडो ना जावच्याक ह्या नांवान कोणाकूच आनीक उलोयना जावंक आमी तांकां शिडकावया. तांकां भितर आपोवन जेजूच्या नांवान आनीक उलोयना जावंक आनी शिकोवन दिना जावंक ताणें ताका फर्मायलें. पूण पेद्रून आनी जुवावान परतीपालोवन म्हटलें, देवाक आयकल्ल्या परस तुमकां आयकल्ल्यार देवाचे दोळे मुखार सारकें जाल्यार तुमीच सांगात. आमी कितें देखलां आनी आयकलां तें परगोट करिनासतना आमच्यान रावूंक जायना. तांणी तांकां आनीक एक पावटी शिडकायले आनी सोडले. खंयचेच वाटेन तांकां कास लावूंक मेलो नासली, कित्याक सगलो लोक गोडलां ताची खातीर देवाक वाखाणटालो. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडपकार. ह्या आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो हे परी, तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. सगलीं म्हणोया, तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक दिनवासाक तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मीठ नासलोलो. सर्वेस्पर म्हजें बोल, ताणेंच म्हाका सोडयला देखून ताचें किर्तन हांव गायतां. भक्तांच्या तोंबुनी संतोशाचे आनी जोयताचे उलास
सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केली वर्ती कोतुबां जबाब तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जोयत व्हेलें. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्ली वर्ती कोतुबां हांव मरचो ना, हांव जिवोच आसतलों आनी सर्वेस्पराचीं कोतुबां वनितलों. सर्वेस्परान म्हाका कास्त लायली, बरीच कास्त लायली, पूण मरणाच्या चोपक्यान ताणें म्हाका सोडूंक ना. जबाब तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. पवित्र मंदिराच्या दारान म्हाका उकडली. भितर सरून हांव सर्वेस्पराक आर्गां दितलों. हें दार खरेंच सर्वेस्पराचें दार. भक्तिवंतांक मात तांतल्यान भितर सरूंक मेळटा. तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें तारण केलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. जबाब तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दितां. उद्गार Soy Sorvesvara. Soy Sorvesvara. Soy, 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 soy. Soy Sorvesvara. Soy Sorvesvara. Soy, 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 soy. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. Soy Sorvesvara. Soy Sorvesvara. Soy, 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 soy. Soy Sorvesvara. Soy Sorvesvara. Soy, 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 soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सातोड्याच्या पयल्या दिसा सकाळी पुनर्जीवन जावन जेजू पयलो मारिया मागदलेनाक दिश्टी पडलो. तिचे वेले 7 देंवचार ताणें काडलोले. तिणें वचून ताचे बरोबर आसताले आनी आतां दूख करून रोडटाले तांकां कोडीत केले. पूण तो जिवो आसा आनी तिका दिश्टी पडला म्हूण तांणी आयकुनूय सोत मानलें ना. हाचे उपरांत तांचे भितरले 2 जाण एका गांवांत चलून वेताले. एक रूप घेवन तो तांकां दिश्टी पडलो. तांणी येवन हेरांक सांगलें, पूण हाचेय तांणी सोत मानलें ना. शेकी 11 जाण जेवता आसतना तांकां तो दिश्टी पडलो आनी आपूण पुनर्जीवन जाला म्हूण दोड्यांनी देखला तांच्या पर्यान तांणी सोत मानून घेतलें ना. देखून तांचो अविस्वास आनी काळजाची दारुणाय ताणें तांच्या तोंडार मारली आनी ताणें तांकां सांगलें, आख्ख्या संवसाराक बोचात आनी सगळे रोचणेक शुभ वर्तमान पुरगुटात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Konkani tuka Krista. आख्ख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रचणेक शुभ वर्तमान पुरगुटात. भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांतलीं निमाणी उतरां. फाटले 7 दीस आमी जेजूच्या पास्कांचे परबेचो संतोश आमचे काळजान घेवन रावल्या. दर दिसाक जेजूचे जिवंतपणाचे दिसाक ते आज पुरान पवित्र सभा आमच्या दोळ्या मुखार जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचे देखावे दवरता. मागदलेनाक दिश्टी पडटा,
आनी तिका पाठयता, म्हज्या भावांक सांग गालिलियाक वसात, थंय ते म्हाका देखतलेत. एमावसाचे वाटेर आसलेल्या शिसांक जे निराशीपणान वाट चलताले, दिसाचे किनारेर पावलेले, तांचो बरोवसो उपजयता आनी तांकां आपल्या पुनर्जिवंतपणाची बरी खबर दिवन हेरां शिसां बरी पावटयता. पेद्रू, जाकोब, जुआंव, आंद्रे निश्चे मारूंक वेतात आनी दर्या देगेर जेजू तांकां दिश्टी पडटा आनी तांकां आखी रात निश्चे मारूंक तोखलेले, कांयच तांकां पडूंक नासलें. जेजू तांकां नस्तो तयार करता. कोणूच ताजे लागीं विचारिनात, ते जाणा आसतात तो जीवन जेजू म्हूण. असो आपल्या शिसांचो भावार्थ आपल्या पुनर्जिवंतपणाचेर थिरावन जेजू तांकां पाठयता. आतां तुमी म्हजे गोवाय, आख्खे संवसाराक वचात आनी ही बरी खबर संवसाराच्या शिमापुऱ्यान परगट करात आनी हांव तुमचे बरोबर आसा म्हूण जाणूं जाय. भाव भयणीनो, एक धाकटी काणी आसा, स्टोरी टायप ती तुमी आयकल्या जातली. सांगतात की जेजू स्वर्गार चडटूच ही वॉज गिवन अ रावजींग वेलकम. सगल्यांनी ताका येवकार दिलो आनी खुशाल जाले. जेजून आपल्या बापान दिल्लें कार्य सोंपयलें. उंच्या कुळा पासत आपलीच बॅट केली कुर्सार, स्वर्गार चडलो, बापाच्या उजव्या हाताक बसला. आमी सोत मानता म्हणटा. पूण एका बोडव्यान, जायते जाण म्हणटात बोडवो गाब्रियल, ताणें विचारलें खंय जेजू लागीं, आतां मनशा कुळाची सोडवण जाली, सगल्यांनी तुजें सोत मानलें, सगलो मनीसकुळान मानून घेतलें, तूं एकलोच मनशा कुळाचो सोरवुंडार काल, आतां आनी सदांकाल. आनीक जेजून सांगलें खंय ना, जाल्यार तुजें मिशन कितें म्हणपाचें, सक्सेसफूल ऑर अ फेलियर. आनी जेजून सांगलें खंय तांकां, हांवें 12 जाणांक तयार केल्यात, 12 जाणांक तयार केल्यात म्हजे बरी खबरीचे गोवाय जावन. आनी तेन्ना बोडवो गाब्रियल म्हणूंक लागलो, 12 जाण? आनी हे 12 जाण दुमाळ्या मदें सगळे गेले जाल्यार कितें? हे 12 जाण सादे मनीस विचून काडले तुवें, काय नको ते, ताचें कोण आयकतलो? सो युअर मिशन इज अ फेलियर. आनी जेजून सांगलें की ना, हे 12 जाण, 12 जाण कमिटेड म्हूण हांव जाणा. एंड आय ट्रस्ट देम. म्हाका खात्री आसा ते म्हजे बरी खबरीचे गोवाय जातले. म्हजे भाव भयणीनो, 12 जाण आसलेत जेजूचे आपोस्ल. पूण हे 12 जाणांनी थांबून आसतना ही बरी खबरेची गजाल आनी बरी खबरेचें वर्तमान, शुभ वर्तमान परगटलें सगळ्यांक. एंड वी हॅव ओवर 2 billion people, 2 billion only Catholics. There were कितले Christians all over the world. कोणाक लागून? हे 12 जाणांक लागून. कोणाक लागून? जांचे जेजून खुद विश्वास दवरलो. They will not let me down, he told angel Gabriel. They will not let me down, of which I am sure, because I trust them. I trust them. खाला पळयात, जेजू सिस्टर फाउस्टिनाक आपली हातांतली किरणां दाखोवन आपलो कितलो मोग आमचे सवें दाखयता. आनी आमी जायते पडू म्हणटा, I trust in you, Jesus. But does Jesus trust in us to be his messengers of good news?
12 अपोस्तलांचेर ताणें खूब विश्वास दवरलो आनी ताणें ताका खाला उडोवंक ना. दुमाड्या मदें पयलें वाचप तुमी आयकलां ते मागीर म्हणटाले जें कितें आमी देखलां आनी पळयलां तें तुमी कितेंय करात आमकां, आमी ताची गोवाय दिले बगर रावचे ना. You can kill us, but we will proclaim that Jesus is the Messiah. आमी रोमांक गेल्यार बाबा भयणीनो आमकां दिश्टी पडटात सांकड्यो आज पुरान दवरल्यात आमकां क्रिस्ती भावार्थ्यांक एक कुणा कशी सांकड्यांनी बांदलेले आनी आपुणूच सांकड्यो तुटतात आनी पेद्रू आनी दुसरे वयतात जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक सांगून. अधिकारी आपल्याकूच मारूंक सोदतात, सगळे प्रेजांत आसलेले गेले जायत म्हूण. सांकड्यो तोडल्यो कोणें? देवाची शक्ती. देखून भाग्यून पावलो आपले चिटीनी म्हणटा आमी न्हय, देवाची शक्ती, देवाची पदवी, देवाचें बळ. आनी हेच देवाच्या बळाचेर पातयेवन हे 12 जाण सगळे संवसाराक शिंपडले. म्हजे बरे खबरीचे गोवाय जायात. आनी अशेंच बाबा भयणीनो शिसांनी केलें. पुनर्जीवन जेजूचे गोवाय आज आमकांय होच वावर देवान दिल्लो आसा. आमी बरी खबरीचे गोवाय जावं. घरा वयता आसतना आज मनान दवरुया, Jesus trusts us. He trusted the 12. Although they were weak, uneducated in the eyes of the world, they were simple fishermen. But Jesus trusted them. He called them, He taught them, He formed them, He wanted them to be with Him, and He sent them. And He trusted them. And they did not let Him down. आयज ही जबाबदारी तुमची म्हजी. ह्या वर्साक गवळीक विशय यू आर माय विटनेसीस. आमी सान फ्रांसिस्काची वेतले हांव. सान फ्रांसिस्काचे रॅलिकेचें एक्सपोजिशन आसतलें. आमी उमो घेतले हांव. सेंट फ्रांसीस वील टेल ईच वन ऑफ अस, यू आर हीज विटनेसीस एज आय एम हीज विटनेस. इस्पान्यांतल्यान गोंया आयलो, कितें घेवन आयलो? जेजूक घेवन आयलो. आनी देखून ताची कूड पुरान कुसूंक देवान दिली ना. आमकां गोंयकारांक उगडास करूंक वी आर हीज विटनेसीस. भाव-भयणीनो मागुया भक्तीपणान ह्या गवळीक वर्सान आमी खरेंच उतरांनी आनी जिविताचे चालीन जेजूचे गोवाय जावंक. मिटोनेक आमी गायन गावुया. वेदीचे उंड्या सवे सी 40 पान 40 C43 पेज 46. वेदीचे उंड्या सवे आमची काळजा Jesus,
आमचें बलिदान सोरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानान तारी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या गांवांत सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेश्वरा आमचे बापा, हे पास्क परबेच्या समारंभा वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ले आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें पास्कांचें बलिदान तुका दिसान दीस भेटवून आमच्या अशोक सैमान नवे जिविताचें बळ वाडत वचूं आनी आमकां आनी मारिया रुजारी आमचे भयणीक सासणाच्या संतोशाक वांटो घेवंक आमी पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरात उबारता. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करून फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. पूण भोग अदीक करून हे उत्तम दिसा तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखणी वर्ते दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशाचे नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीच्या सौदोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, 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 Lovaranzo sorrisorbu, Sorgani sonsar volia, Tuja voivova, Tu sorgi, Tu caso esor, Sorvis voraci navi, et agagaso. बापा, खरोच पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पेसोत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूस आनी कावस घेतलो. तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात तुमचे रगताची कावस. नवे आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें बारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबर्ताचो गूट पोरगुटुया. जेजू बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी प्रजीवनपणाचो आमी भक्तीपुणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची कावस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेश्वरा, तुजे चाकुनी मारिया रुजारियाची काकूत कर. तिका संवसारांतली तुवें आपूण वेली बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर ती मेली, तशेंच ताचे बरोबर ती आतां पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ती आमच्या बावमणीची काकलूत कर.
तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्लें सोमेस्तां तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची आनी आमची माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्यवन दोमडूत आमचो आस्कारी भाग्यवन मिगेल आनी सूर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक. बांबडी आमी जेजूचे बरी खबरेचे गोवाय आमकां सगल्यांक तो पाठयता. आपली बरी खबर सगल्यांक आमी शिंपडावंक 12 अपोस्तलां भाशेन हें कार्य आमच्या बुजाचेर बापान घाला. हें काम बरे भशेन शार्ती पावूंक जेजू आमकां आपल्या दिसपट्ट्या जिवितांत आपल्या जेवणांत पोसता. ताचे जेवणाची गोठाय घेवन ताचे बरी खबरेचे गोवाय जावंक बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्वेश्वरा सर्वायटांतले आमकां दिवार दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्पातकांतली सुटय आनी सर्वांकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले तुमकां शांती दी. पोस्त जेजू जणे आपल्या शिसांक पाठयले आपले बरी खबरेचे गोवाय जावं तो आयज आमकांय पाठयता आनी आपल्या जेवणाचें बोड आमकां दिता. हे ताचे जेवणांत वांटो घेतली आमी सुभागी. कोमयोनच्या वेळार गायन गावया तुका आमची गरज. D40 571 D43 पेज 71. तुका आमची गरज जेजू सर्वंडारा Dosze zady, dosze ami tuka, tuka ci goros, Jezus orwanara, Bogog dosze zady, dosze ami tuka. Misachi
걸어가라 주께 사랑 구주 부탁하라 사랑하고 두감치 걸어 두감치 걸어 예수 소원하라 거기서 세상에 어시함이 누가 두감치 걸어 예수 소원하라 거기서 세상에 어시함이 누가 바다상 무살하고 매랑 사바이다루 바르츠구로 량수루 아끼르 보르나루 두지도야 뭐야 아니 바바zo 소량 사군디루 두감치 걸어 सगळीं उबी रावया. यादनिकी संस्कारांनी घेवंक तयारी करतल्या दियाक वर्सां पासत मागणें. देवा आमच्या बापा, तुवें जेजूक नव्या आनी स्वासनीक ऑर्डराचो परम यादनीक कसो मागलोय आनी ताच्या मुन्यारपणांत तुज्या वेंचून काडलेल्या सेवकाक वांटो दिलोय. आमच्या दियाक बोरिसाक मुन्यारी यादनीकपण घेवंक तुवें वेंचून काडलोय म्हूण आमी तुका दिन वाचता आनी ताचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक पाठय म्हूण मागता. पुर्तेपणीन आनी जाणवायेन तो शुभ वर्तमान पुरगोटू. विस्वाशीपणी आनी भक्तीपणीन संस्कार समोरंबू आनी थांबोन आसतना मागणें करूं. जेजूक तो ओदीक चिकटून रावंक. बापा, बरी खबर पुरगोटल्या हात्यार ताका कोर. तुज्या मोगाचो उजो ताच्या काळजान पेटय आनी काळजाचे भुक्तीन यादनिके संस्कारनीक तयारी करूंक ताका गोठायेचो आत्मो दी. हें मागणें आमी कोत्ता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणाक. आमेन. प्रार्थुया. भोव मोगाल बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. हे पास्क परबेच्या संभ्रमांत तुज्या सासनीक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां बोलेपणान नव्या जिवान भरलें. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून ताच्या पुनर्जीवनपणाचे उर्बे बरीत गोंय आमी जावंक आमकां फाव कर. आनी मारिये रुजारी आमचे भयणीक जेजू बराबर सासनांक मोहिमेवंत कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, फाल्यां परब जेजूची काकुतीची फिस्ट ऑफ डिवायन मर्सी. फाल्यां आमचे ऑल्टर सर्वजांचो दीस. सकाळीं 9:15 आमच्या ऑल्टर सर्वजांक आनी तांच्या आवय बापायन मीस आसतलें. आनी त्या मिसा उपरांत दोनपार पुरान तांकां कार्यावळ आसतली. जेवण जातूच आमी तांकां घरा धाडटले. आवय बापायनी तशेंच तांणी वांटो घेवंक आमी मागता. फाल्यां सांजे 3:30 डिवायन मर्सीचो तिट्स. ते उपरांत 3:30 ते 4:30 पवित्र वर आसतले आनी 4:30 मिसार सेरमांव आनी मिसा उपरांत सांतिस्माचे पुरसांव आसतलें. आनी पुरसांव उपरांत धाकटुली एक कार्यावळ आमच्या हॉलांत
आमी आमचे भाव डिकन बॉरिसाक आमचो निमणो आदिवस धाकटुली कार्यावळींतल्यान कोत्तलो. म्हणटच तुमी सांजे याक्तांत वांटो घेवंक मागता. फादर सेविलांत हांव कापुचीन यादनीक आमचे बरोबर आसतलो आनी देवाचें उतर आमकां पुरगुट्टलो. फाल्यां खुशाल जावन देवाची काकुतीची आमी परब करुया आनी आमी काकुतीवन जावया. बापसाहेब आमकां मागता आमी सगळे बापा भाशेन एकामेका सवें काकुतसार जावंक, आमच्या मना काळजांतलो राग सोंपोवंक. जायते कितें आमी आमच्या मना काळजांत घेवन आसा तेन्ना ही काकुतीची किरणां आमचेर पावनात. जितलें आमी दुसऱ्या सवें भोव करून आमकां दुखयतलें सवें आमी काकुतीवन जाता तेन्ना जेजूची काकुतीची किरणां आमचेर फांकतात. म्हणटच सगल्यांक काकूत दिवया. माप मेजप पडिनासतना दुसऱ्या सवें काकुतीवन जावया. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पदविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. पुनर्जीवन जेजूक पोरगोटूंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मरणांतलो जिवो जालो शेवटाक आमी गायन गावया. K6 पान 141 K6 पेज 141. मरणांतलो जिवो जालो सोय सोय, मरणांतलो जेजू जालो सोय सोय, मरणांतलो जिवो जालो सोय सोय, मरणांतलो जेजू जालो सोय सोय. Sorbonverar rosnara oidi koso onazo onachandorunza chivitacha tornara odirgura onazo onachandorunza Onaglo jivo zalo soy soy, Onaglo Jesus zalo